जागतिक योग दिना निमतान गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. योगा हो व्यायाम सध्या जगभरान फामाद आसा. पाश्चात्य संस्कृतींनी पाश्चात्य देशांनी सध्या ही आमची प्राचीन अशी कला आपल्या भितर आस्पावन घेतला. जंय एकीकडे आमकां योगा शिकपा खातीर भोव पयशे मेजचे पडटात, थंय आयजी अशी कांय मनशां आसात जी निस्वार्थ भावनेन ही आमची कला, ही आमची विद्या फुडल्या पिळगे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात. आज आमचे बरोबर स्टुडिओन आसात श्री दामोदर गोवेकर. दामोदर गोवेकर हे जावन आसात गोवा योगा स्टेट अकॅडमीचे युवा प्रमुख. तुमकां येवकार दामोदर बाब. दामोदर बाब हे गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे युवा प्रमुख आसात. ते थंय क्लासेस घेतात, भुरग्यांक शिकयतात. आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की तांच्या कामाचें स्वरूप कितें आसा, ते कितें म्हणजे खंयच्या पिळगेच्या भुरग्यांक नाल्यार व्हडल्यांक हो योगा शिकयतात. हांव दामोदर गोवेकर. सद्याक हांव कामाक आसता आमचे गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान LDC म्हणून कामाक आसा. म्हाजें योगा म्हटल्यार म्हाजें एक पॅशन ह्यो. सो हें पॅशना लागून म्हाजें कामा बरोबर हेंय चलयता. सो आतां हें आमचे जे युवा पिढी आसा आतां आमचे, ह्या युवा पिढी आमचे सगळे नाका ते भरकटलेले आसा. ह्या युवा पिढींक परते जाग्यार हाडपाक जाय जाल्यार आमकां एकूच उपाय आसा, योगा. ह्या योगाच्या माध्यमांतसून हांव जाता तितले जे भुरगे बिगडलेले आसा तांकां जाग्यार हाडपाक पळयता. आतां आमचे क्लासीन म्हाजे वास्कोन क्लास चलता, ते बायलांचे क्लास, लेडीज क्लास आसता, भुरग्यांचे आसता, जाणटेल्यांचे आसता. सो आमचो टायम वेगवेगळे टायम ठरयल्लो आसा. सो जेंचे रिलेटेड टू डिजीज कितें तांकां रोग आसा, ते रोगाचे संबंदीत तांकां आसता ते बायलांचे 5 to 6 क्लासीस चलता आमचे. तेज्या नंतर भुरग्यांचे आमचे आजकाल कॉम्पिटिशन चल्लेले आसा योगान. सो आजकाल मॅक्झिमम जाग्याचेर तुमी पळयला आसतले फ्लेक्सिबिलिटीचे प्रोग्राम चलता. हे फ्लेक्सिबिलिटीचे प्रोग्राम तो गुरू सारको आसत जाल्यार तो भुरगो योगाचे मार्फत चलतलो आनी फक्त तो फिजिकल व्यायाम करून वयतलो. सो हें आमचे योगाचें स्वरूप तांकां दिवपाक जाय म्हणून तो फिजिकल फिटनेस सुद्दां योगा बेस्ड. तो योगा म्हटल्यार आमचे सगळे मेन इम्पॉर्टंट आसता आमचो श्वास आनी डिसिप्लीन. ह्यो मेन वस्तू त्या भुरग्या पर्यंत आमकां ते पावोंक जाय म्हणून आतां हांवें ते भुरग्यांक स्टार्ट केल्लें आसा. फाटले 2 वर्सां जाल्यार हांव भुरग्यांक शिकयता योगा आनी तांकां लागून प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर्स स्टार्ट केल्ले आसा. सो आतां जी भुरगीं येतात, नवी पिढी जी येतात, तांकां आतां योगा बद्दल मेन म्हटल्यार आमी आमचे क्लासीन भुरग्यांक डिसिप्लीन शिकयल्लें वयता. म्हटल्यार डिसिप्लीन जें आसा म्हटल्यार आमचे कशी उलोवपाचें, कशी बसपाचें, कशी चलपाचें, जे भुरग्यांनी कशी व्यायाम करता आसतना केन्ना श्वास घेवप, केन्ना सोडप, हें मेन जें हें आसता पळय तें आमच्या क्लासीन शिकयल्लें वयता. आनी थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार आमचे ते भुरग्यांक आतां आमी म्हणटात योगान भुरगो फ्लेक्सिबल जाता, हें जाता म्हटल्यार आमचे शारिरीक विकास जाता तेजे. मात्र हांव म्हणटा आमचे योगाचे मार्फत हांव भुरग्यांक एक मनुष्य तयार करपाक पळयता. एक मनुष्य घडोवन, एक बरो मनुष्य घडोवन जो फुडाकारान आमचे जगाचें नेतृत्व करतलो अशी आमकां भुरग्यांक तयार करपाक जाय म्हणून हांव सद्याक हे क्लासीस चालू दवरलेले आसा. तुम्ही खरंच तोखणाय करपासारखें काम करतात दामोदर बाब. तुम्ही म्हाका सांगिल्लें की सुरवात तुमची जी जाली की कोरोना टायमार जेन्ना सगळें बंद आशिल्लें तेन्ना तुमी स्वता जावन अंडर प्रिविलेज्ड किड्सांक
म्हणजे दिसवड्याक जे मजूर कामाक वतात तांच्या भुरग्यांक हाडून तुमी तांकां शिकयलें, तुमी तांकां ट्रेन केलें, ताजे बद्दल थोडी चड म्हायती दिवंक शकता तुमी आमकां? आतां आमचे कोविडा टायमाचेर आमकां लोकांक भिवून दवरले सगळ्या कडेन. सो एक्चुअली कोवीड कांयच नासतना आमकां तो एक राक्षस तयार करून आमकां भिवून मारलो. त्या टायमाचेर हांवें तेजो फायदो घेतलो. फायदो कसो घेतलो? जे आमचे 3 भुरगे आसले सड्याचे वास्कोन, आमचे वास्को वाठारांत, ते तेंचे पेरंट्स तेंचे दिवसाड्याक कामाक असतात, ते भुरग्यांक घेतले आनी ते भुरग्यांक चोरयांनी हाडून म्हाज्या टॅरसार तांकां शिकोवंक लागलो. आनी तांकां अशें शिकयलें तांकां हांवें, जे तांकां 3 भुरग्यांक हांवें ह्या लेवलाचेर ट्रेनींग दिल्लें आसा, जे करून तेंच्यांनी कसलोय डिजीज जावं कसलोय हेजे तांकां भुरग्यां लोकांक ट्रेन करूंक शकतात. तेंचे म्हणजे जाण्टेल्यांचे आसना, जाण्टेल्यांक कशें शिकोवप, की खंयचो रोगाचेर खंयचे योगा शिकोवप, हें सगळें तांकां शिकयलें गेलें. आनी तेज्या नंतर धाकटे भुरग्यांक कशी तांकां हात लावचे पयलीं, तांकां त्रास करचे पयलीं, जिवाक शरिराक हापूण जावन मोडचे पयलीं ते भुरग्यांक कशी फ्लेक्सिबली रेडी करपाक जाय, फ्लेक्सिबिलिटी कशी वाडोवपाक जाय तें तांकां शिकयलें. आनी तेजे बरोबर तेंच्यांनी हें मातशें तरी कितें तेंगे पॉकेट मनी सुट्टा अशी तेंचे सोय करपाक ट्राय केलें. दामोदर बाब, खरेंच म्हणजे म्हाका बरें दिसता हें आयकून, की आनी एक तुमकां लोकांक सांगपाची ही अजापाची गजाल म्हणजे दामोदर बाब जे आसात ते आपल्या भुरग्यां कडल्यान फी मागिनात. तांचे कडेन येवपी जी अंडर प्रिविलेज भुरगीं आसात ते म्हणटात ते आपूण आपल्या तोंडान कोणा कडेन केन्ना फी मागिनात. जे कोण आपल्या स्वखुशीन दितात ते दितात, नाजाल्यार तांच्यांनी ही ती गुरू शिश्य परंपरा म्हणटात तशी पयलीं आशिल्ली तशी चालू दवरला, की तांच्यांनी फ्रीन हो योगा भुरग्यांक शिकोवचो अशें सुरू केलां. तर दामोदर बाब, म्हाका फुडलो प्रश्न तुमकां असो विचारपा जाय की ह्या योगाचे फायदे म्हणजे आतां सद्या कितें चल्लां, एलोपॅथीन फट्ट करून बरें जातात सगळे, चड वेळ लागना. योगा म्हणजे मातसो स्वताक डिसिप्लीन घालून घेवचो पडटा आनी डायट करची पडटा तुमची, आनी ते वेजिटेरियन खावचें पडटा, अशें हें जें आसा एक तर तो डिसिप्लीन जालो. दुसरें लोक म्हणटात की हातून भितर कांय ना, वो बेश्टो जिमान गेल्यार सुद्दां चलता. अशें खरेंच जाता की योगाचे कितें फायदे आसात जे तुमकां स्वताक दिसून आयलात अशें कितें आसा? थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्यांत पयलीं मी सांगता, हांव ल्हान आसतना 6 वर्साचो वयाचो आसतना म्हाका हार्ट अटॅक येयल्ले आसा. प्लस तेजे बरोबर हांव हायपरटेन्सिव्ह म्हटल्यार म्हाका हाय BP आसलेले. हें डॉक्टरान म्हाका बरोवन दिल्लें, तेंच्यान सांगलेलें हो भुरगो आनी लायफान केन्नाच क्युअर जावचो ना, असोच उरतलो, मेडिसीन घेवनूच जगतलो तो. ल्हान आसतना हांव योगा सुरू केलें, म्हणजे बापायन शिकयलें म्हाका योगा. बापूय म्हाजो RSSन योगा शिकयतालो. तेन्ना ते ल्हान आसतना म्हणजे नियरली 40 years बॅक, आतां हांव 45 years. तेन्ना हांवें योगा केलें, बॉडी क्युअर केलें. जेन्ना हांव कमोवपाक गेलो जाल्यार योगा बी सगळें बंद जालें. सो कामाक वयतालो, वेळा कामाक वयतालो. त्या नंतर हांव कितें जालें, म्हाका परतेच हे प्रॉब्लम सुरू जाले, म्हणजे एटॅकाचे प्रॉब्लम, हार्टान प्रॉब्लम जावपाक लागलो परतो, म्हणजे म्हाजे प्रेशर वाडपाक लागलें. आनी एक दीस अशें जालें, म्हाका घरान न्हिदचें पडलें, 1 म्हयनोभर रेस्ट करून रावचो पडलो, कित्याक म्हाका रोग क्युअर करपाक लागलो. आनी त्या टायमाचेर हांवें म्हाजे योगा परत सुरू केले. आनी ते सुरू करून आज म्हाजे शरिरान कसलोच दुयेंस ना, जावं म्हाका कितेंच प्रॉब्लम ना. आज 45 years जावन सुद्दां हांव आज म्हाजे लेवलाचेर जर कॉम्पिटिशन आसीत जाल्यार आज हांव केन्नाच सेकंड प्लेसीर सुद्दां येना, फर्स्टूच येता गोंया लेवलाक. आनी योगाचे फायदे म्हणटात तुमी. आतां सद्या काळान कितें जाल्लें आसा, ल्हान भुरगे आसा, धाकटे भुरग्यांक ल्हान आसतनाच आमी तांकां कितें करतात, आमी तांकां एलोपॅथी औशधां सुरू करतात. डॉक्टर सांगता तांकां ह्या औशधां जाय, ते जाय, हेजे वॅक्सीन जाय, तेजे वॅक्सीन जाय सुरू केल्लें आसा. ते कितें जाता, तेजेन नॅचरल जे इम्युनिटी आहा पळय कमी जाता. आनी योगा जे आमचे नॅचरल इम्युनिटी आहा पळय ते वाडोवपाक काम करता. आमच्या शरिराचे आमचे मेन म्हटल्यार आमच्या शरिराचो कसलोय दुयेंस आमचो मेडिसीन क्युअर करना. जगान कसलोय मेडिसीन आतां पर्यंत जाल्लो ना आमचो दुयेंस क्युअर करपाक. फक्त आमच्या शरिराक आमकां हेल्प करता तो दुयेंस क्युअर करपाक. आमचे दुयेंस क्युअर करता आमचो शरीर. आमकां शरिराक जाय रायट प्रमाण ऑक्सिजन जाय आसता जर आमचे रोगाचेर मात करपाक. आमचो इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसलें. इम्युनिटी स्ट्रॉंग केन्ना आतां आमचे प्रॉपर ब्रिदींग आमकां कळपाक जाय. एग्जाम्पल आतां आमचे एक सर्वायकल स्पॉन्डिलिसीस जाला म्हणा, कळ्ळें न्हू. डॉक्टर म्हणटा हें दाम, तर हें जालें म्हणून तो मनशाक क्युअर जायना. तो हें सुद्दां प्रॉपर स्टायल आसता. हे केलें हे टायमाचेर जेन्ना प्रेशर घालता तेन्ना श्वास घेवन प्रेशर घालतात, त्याच टायमाचेर तो ऑक्सिजन जर पावता शरिराक तेन्ना ते आमचे रोग क्युअर करता. आनी त्या कारणान आमचे प्रॉपर ब्रिदींग जेन्ना आमकां कळात, प्रॉपर स्टायल कळात,
ते आमी प्रॉपर स्टायल प्रॉपर गायडन्सान जर ते आमी तर योगा करीत जाल्यार आमचो शरिराचो कसलोय रोग योगा क्युअर करता. कित्याक आमकां तेजेर विश्वास दवरूंक जाय. आतां आजकाल आमी म्हणटात योगान लोकां वयतात, आमचे कितले तरी लोकां अशे आसात योगान वयतात, मात लोकांक सांगता आसतना हांव योगान वतना पूण जिमाक वयता. कित्याक तांकां ते योगान गेले म्हूण सांगता म्हणटा तांकां ते डावनग्रेड दिसता, योगान तांकां व्हडलें दिसना. जेन्ना ताका दिसता आपूण जेन्ना जिमान वयता म्हणटा ताका लोकां हें म्हणटा अरे वा खंयच्या जिमान वयता तूं, कितें करता, कशें करता, तांकां तें बरें दिसता. मात योगान गेलो म्हटल्यार तांकां वायट दिसना. एकूच म्हाका सांगपाचें आहा लोकांक, तुमी जेन्ना योगान येतात आनी तुमचो रोग जेन्ना क्युअर जाता लोकां पर्यंत पावा, तुमी वचा सांगा लोकांच्या घरा घरान सांगा आपूण योगा करून बरो जालो म्हणून. कित्याक हें जर आमी करना जाल्यार फुडें आमकां योगा लोकांक पर्यंत पावचें ना. आनी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय जाल्यार योगान कितें करपाक जाय जाल्यार आमचो फूल देश आमचो रोगमुक्त जावपाक जाय जाल्यार आमचो योग होच एक पर्याय आसा आनी कांयच ना. बरें दिसलें की तुमी स्वता ह्या सगळ्यांतल्यान गेल्ले आसात. म्हणजे तुमी अशे वाऱ्यावयल्यो खबरी करनात की सगळे रोग जगातले योगान बरे जातात अशें ना. तुमी स्वता तातूंतल्यान गेल्ले आसात. तुमचे कडेन प्रूफ आसा की मनीस बरो जाता आनी ताजे खातीर तुमी हें सगळ्यांक सांगता आनी तुमी हें फुडें पॅशन म्हणून आपलें हें फुडें व्हेलें. तुमी आतां जशे योगाचे फायदे सांगले की प्रत्येक रोगाचेर जो योगा करतात म्हणजे करूं जाय तो कशा पद्दतीन करूं जाय हे प्रत्येक मनशा खातीर वेगवेगळें आसता. अशें आमचे स्वभावूय तशें म्हणल्यार मनशा कडेन वेगवेगळो कसो स्वभाव आसता पळय तशेंच ते स्पॉन्डिलायटीस जाल्यार ताका वेगळो योगा करूं जाय. म्हणजे सर सकट सगळ्यांक एक योगा क्लास अशें म्हणून कांय नासता, बरोबर न्ही? आतां पळय सर आमचे सगळ्यांक कॉमन योगा म्हटल्यार आमचे लुजनींग एक्सरसायज जे सगळ्यांक कॉमन दिवंक शकतात आमी. लुजनींग एक्सरसायज आनी प्राणायाम आनी पर्टिक्युलर जे आसना आहा भुरगे जे यंग भुरग्यांक आसना ते आसना ते भुरग्यांक आतां जर चालू करीत जाल्यार फुडाकारान तांकां कसलो रोग येवचो ना हें आसा. आनी जाणटेले जे आसतात तेंचे शरिरा प्रमाणे तांकां कितें रोग आसा कितें दुयेंस आसा ते पळोवन तांकां सारकी ऑब्जर्व करून आमकां ते पर्टिक्युलर एक्सरसायज दिवपाक जाय. एग्जाम्पल आतां कोणाक पाटीचो प्रॉब्लम आसा, फाटल्यान जर तेजी गॅप कमी जाल्ले आसा, फाटल्यान गॅप कमी जाला आनी ताका आमी बॅक बेंडींग दिलें जाल्यार नॅचरली तेजे गॅप आनी कमी जातलो आनी तेजे कारणान ताका पेन आनी वाडत वयतले. सो ताका लागून ते मनशाक खंयची एक्सरसायज दिवंक जाय, कितें दिवंक जाय, केन्ना तांकां कितें आसा म्हणजे शिकोवंक जाय तें मेन आसा. आतां भस्त्रिका प्राणायाम करतात आमी, श्वास नेटान घेतात सोडटात. गरमी टायमाचेर कितले तेका घेवंक जाय आमी, गरमी टायमार ते बॉडी हीट वाडयता, प्रेशर वाडयता. त्या टायमाचेर आमी जर ताका वेवस्थीत शिकयलें जर ताका फुडें हानी जावचें ना. नाल्यार कितें आसा खुबशे अशें जाल्लें आसा योगा क्लासीन येवन सुद्दां आपले डिजीज वाडोवन गेल्ले आसा. कित्याक तांकां प्रॉपर गायड ना. आजकाल कितें आसा कोणी येता उठ्ठा सुट्टा योगा कोर्स जाता आनी योगांक योग शिकोवंक लागता. सो तेणेन जर मनशाचें सारकी शिकलें म्हणजे आपूण स्वता जर शिकलो, आपूण स्वता जर प्रॅक्टिकल स्वताच्या शरिराचेर करून मागीर दुसऱ्यांचेर करता पळय तोच मनीस सारको योगा टिचर जाता. हांगा हांव आमच्या दर्शकांक सांगूं सोदतां श्री दामोदर गोवेकर हे स्वता हरिद्वार वचून योगा शिकून आयिल्ले आसात. तांचे कडेन योगाचे डिप्लोमा आसा आनी ताजे वयल्यान हे सगळे ते आपल्या भुरग्यांक म्हणा किंवा जे कोणी योगा शिकपाक तांच्या क्लासिसान येतात तांकां शिकयतात. दामोदर बाब, जी भुरगीं तुमचे कडेन शिकपा येतात तुमी अशें म्हणटाले की हें जालो फिजिकल एस्पेक्ट म्हणजे कोणाक कितें रोग आसा कितें इलनेस आसा जाल्यार ताजे तो बरो करपा खातीर तुमी योगा शिकयतात. पूण जनरल जेन्ना मनीस हेल्दी आसता ताका कांयच प्रॉब्लेम नासता तेन्नाय तांणी योगा करचो जो तुमच्या मेंटल डेव्हलपमेंटाक हेल्प करता अशें तुमी म्हणिल्लें की भुरग्यांक तुमी जो शिकयतात की ती भुरगीं आपल्या मागीर शालेय शिक्षणाक तांकां तो हेल्प जाता. तें कशें मातशें सविस्तर सांगा पळोवया. मेन सगळ्यांत इम्पॉर्टंट कितें आसा आजकाल आमचे जे कल्चर आसा ते कल्चरान आपले जाणटेल्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवंक ना. कितें आसा ते बुकार दाखयतात शिकयतात मात भुरग्यांक त्या खबर ना कितें आमकां ते कितें आसा ते एक कल्चर जावन गेल्लो आसा. सो योगा ह्यो आमकां दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकयता. आतां एग्जाम्पल आतां आमचे भुरगो जेन्ना क्लासीन येता ताका सगळ्यान पयलीं आपले जाणटेल्यांक आमचे तांकां शिकयले वयता आमी की आपले पयलीं सगळ्यान पयलीं आपल्या जाणटेल्यांक घरान फिरन पांयां पडप, तांकां रिस्पेक्ट दिवप, फुडल्या मनशाक केन्ना तोडून उलोवप ना, कशें उलोवप तेंचे कडेन तें मेन. आनी आतां भुरगो सगळे वाटेन फिट आसा. आमी म्हणटात भुरगो फिजिकली फिट आसा आपणाक भुरग्याक योगा गरज ना. जेन्ना भुरग्याक कसलो रोग येता तेन्ना पेरंट्स घेवन येता भुरग्यांक आपल्या भुरग्याक योगा शिकयात. अशें कांय ना. योगा हें आमचो कल्चर, आमचो मेन म्हटल्यार आमचो कल्चर जे आमकां फुडें चालू दवरपाक जाय. आनी योगा असो पर्याय एकूच असो वस्तू आसा जो फुडें आमकां फुडें तेच
लागतले कित्याक आमकां एलोपॅथी औषधां होमिओपॅथी औषधां कसलेय औषधां आमकां यूज जावपा ना फुडें कारण आमच्या शरिराचेर ते आमकां मेडिसीन दिवन 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 असो जाल्लो आसा आमच्या शरिराचो नॅचरल इम्युनिटी सिस्टम काम करना ते कारणान आमी कसलोच रोग आमचो क्युअर जावचो ना सो आमकां योगाच असो पर्याय आसा जो आमकां आमच्या शरिराचो इम्युन सिस्टम वाडयतलो आनी आमचो रोग कंप्लीट बरो करून आमकां एक मनीस बरो घडयतलो जे जसो एग्जाम्पल आतां एक भुरगो क्लासीन वयता शिकता येता तो मनीस फिजिकली फिट आसना केन्नाय सीक पडटा केन्नाय परत परत जोर येता ताका थंडी जाता मात जेन्ना योगा करतलो भुरगो तेन्ना भुरगो परत परत सीक पडचो ना सगळे एकूच योग स्टडीज अशें न्हू सगळे एक्टिविटीन तो स्ट्रॉंग जातलो म्हणजे धांवपाचें खेळपाचें हें आमकां भुरग्यां पर्यंत आमकां भुरग्यांक शिकोवंक जाय हें योगा आसा पळय आतां आजकाल तुमी पळयलां मोबायल्स खाली मोबायल्सान भुरगो उरता सो हें योगाच्या निमतान भुरगो लोकां मदीं रावता भुरग्यां मदीं चार भुरग्यां मदीं खेळटा तें कळटा कितें तें खरें कितें बरें वायट कितें तें आपुणूच कळटा ताका आमी सांगनात तांकां क्लासीन येयल्ले भुरग्यांक आमी सांगनात तुमी हें पिवपाचें न्ही हें खावपाचें न्ही तें करपाचें न्ही कांय सांगना तांकां फ्री सोडलेलें आसा बट तांकां जेन्ना तो भुरगो योगा करता पळय तेन्ना तेजें ब्रिदींग वाडटा तेजें ब्रेन आपुणूच चलता आनी ताकाच शरीर सांगता हें आतां खावपाचें न्हू तें हें आतां तुवें पिवपाचें न्हू हें तुजें टायम न्हू पिवपाचो सो हें तुमकां ब्रेन आपुणूच सांगता जेन्ना तूं योगा करतलो म्हणजे दामोदर बाब तुम्ही अशें म्हणटा की योगान फक्त आमचे शारिरीक डेव्हलपमेंट न्ही तर मनशांती जी आमकां मेळटा ते आमचेर संस्कारी घडयता दामोदर बाब तुम्ही आतां ही जी अकॅडमी चलयता ताजी सुरवात कोणी केल्ली आमची अकॅडमीची सुरवात केल्ले आमचे पांडुरंग मडकेकर बाबान सुरवात केल्ले आनी तांकां सपोर्ट केल्ले आमचे CM आमचे पयलींचे आमचे लाडके CM आसलेले आमचे मनोहर पर्रीकर तेंच्यांनी तांकां साथ दिल्लो आनी कांय कारणां पर्सनल रिजना खातीर आमची ती अकॅडमी ऑलमोस्ट बंद पडली की कोण सपोर्टाक कोणूच ना जालो आनी आमचे जे मेन योग गुरू बी आसलेले पळय त्या टायमाचेर तेंच्यांनी ते सोडून गेले आनी लास्टाक सपोर्ट नासतना हांव एकटोच सद्याक चलयता सद्याक जे आमचे वांगडाक जे आसा तांकां घेवन हांव सद्याक हे अकॅडमी चलोवपाक ट्राय करता आनी इतलें करून सुद्दां म्हाजी आज भुरगीं स्टेट लेवलाचेर कितले तरी मेडल्स तेंच्यांनी हाडलेले आसा तांकां ते सांगूंक शकना इतले मेडल्स आसा आमचे स्टेट लेवलाक आनी प्लस म्हाजी भुरगीं आतां नॅशनल लेवल वयतात आतां थंय सुद्दां आमची भुरगीं कितें तरी पोजिशन घेवन येयल्ली आसा हांव स्वता एक नॅशनल प्लेयर आसा नॅशनल प्लेयराक हांव हे फावटी ह्या वर्साचो नॅशनल्साक गेल्लो आनी सेमीफायनल रावंडाक इंडियाच फर्स्ट आसलेलो आनी कांय कारणांत जे आमचे मेंटल प्रेशर आसता आमकां खूब प्रॉब्लम आसता लायफान कितें खुबशे प्रॉब्लम आसता त्या टायमाचेर म्हाका ते कॉम्पिटिशन टायमाचेर म्हाजे खुबशे प्रॉब्लम जाले आनी ते तरी आसतना ते प्रॉब्लम फेस करून हांव ते आमचे राजस्थानाक वचून थंयसर वचून हांवें कॉम्पिटिशन पार्ट घेतले आनी तरी आसतना हांव 7वो प्लेसीर तरी इंडियांत येयलो सो कितें आसा आमी आमचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते प्रॉब्लम घेवन बसल्यार आमी कांयच फुडें पावपाना ते प्रॉब्लम्साचे मात करून फुडें वचप हें इम्पॉर्टंट आसा हो एक व्हडलो धडो आमच्या तरणाट्यां खातीर अशें म्हणपा जाता की मनशाक प्रॉब्लेम आसतात बारीक प्रॉब्लेम आतांच्या तरणाट्याक जर तुमी पळयता जाल्यार इल्ल्या गोश्टींचे ते मनाक लावून बसतात व्हडले करून बसतात पूण प्रॉब्लेम आसतना हेल्थय बरी नासतना आनी नॅशनल लेवलीचेर वचून थंय पार्टिसिपेट जावप हें सुद्दां व्हडली गोश्ट ती तुमी थंय वचून थंयच्यान इनाम घेवन आयलें खरीच ही तोखणायेची गोश्ट आसा अशी म्हाका दिसता तर म्हाका सांगा दामोदर बाब आतां तुमी म्हणटाले की स्टेट लेवलीचेर बी तुमी वतात सो तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या टिमीक कितें कितें इनामां बी फावो जालात खुबदां आमचे स्टेट लेवलाक आमचे 4-5 फावटी आमकां गोल्ड मेळिल्ले आसा मागीर किंवा आमकां सिल्वर आनी ब्रॉन्ज आमकां मेळटात गोल्ड आमकां कमी मेळटा कारण आमचे कॉम्पिटिशनाक आनी आमचे ही अकॅडमी न्यूली स्टार्ट जाल्ली आसा हार्डली 2 वर्सां जाला सो भुरग्यांची प्रॅक्टीस टायम कमी आसा म्हणजे भुरगे 2 वर्सां भितर तितले लेवलार पावंक शकनात सो गोल्ड आमचे कमी आसा सो मात आमचे सिल्वर आनी ब्रॉन्जाक आमी खुबशे आमी हात घातलेले आसा सो आमी आतां फुडें सुद्दां आमकां सपोर्ट जर मेळत प्रॉपर सपोर्ट मेळत जाल्यार आमी हे भुरगे आमचे फुडें कितेंय करूंक शकता इतलें म्हाका श्योर आमकां तुमी आतां हे भुरग्यांक शिकयतात तुमी उदो जशें म्हाका सांगलें की 3 भुरग्यां वयल्यान सुरू केल्ली ही क्लासीस ही अकॅडमी आतां 35 भुरग्यां पर्यंत पावला तुमकां दिसता की जगभरान हो जो इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून जो मनयतात साजरो करतात ताचें कितें म्हत्व आसा आतां आमी म्हणटात इंटरनॅशनल योगा डे आमचे पंतप्रधानान स्टार्ट केल्ले मात्र हें आतां कितें जालां आतां फक्त पेपर वर्क जाल्लो आसा
लोकांक दाखोवपाक जाय आमकां वयरसून ऑर्डर येयल्ली आसा आमकां हे योगा डे करपाक जाय, फोटो मारपाक जाय म्हणून योगा डे केले वयता. आज इंटरनॅशनल योगा डे खुबशे स्कुलांनी पळयात, स्कुलांनी फक्त 4 दिसां खातीर योगा डे करतले, फोटो काडटले धाडटले, मात्र ते योगा चालू दवरचे ना. ऑफिसांनी कांय ऑफिसांनी पळयलां आसतलें योगा डे व्हडले करतात तेंच्यांनी, फोटो काडटात, सेकेंड डे योगा तांकां कांय खबर ना. तेंच्यांनी गेले आसता फक्त थंय वचून बसतात, फोटो काडटात, वयतात आनी फोटो धाडटात तेंच्यांनी, सेंटरला धाडपाक जाय आनीक धाडपाक जाय, इतलें तेंचें हें आसता, हेतू आसता. मात्र एक्चुअली हें योगा आमकां चालू दवरपाक जाय. चालू दवरपा लागून एक सादें मायनर लुजींग एक्सरसायज तरी डेली लायफान करपाक जाय अशी कोणी तरी पुढाकार घेवपाक जाय. आनी आपले एटलिस्ट मायनर लुजनींग, एकदम शोल्डर लुजनींग, नेक लुजनींग, कमरेची लुजनींग, पांयाची लुजनींग, हे सिंपल जर करीत इतले सुद्दां आमकां फुडें आमकां खुबशे प्रॉब्लम्स सॉल्व जातले आमचे. कित्याक ऑफिसान बसतात खूब वेळ, 8 वरां बसान रावतात, 9 वरां बसान रावतात, तेजून आमचे पाटीचे प्रॉब्लम सुरू जाता. हे आमकां बारीक बारीक लुजनींग करून सुद्दां हे आमकां जे पेन आसता की त्रास आसा हे त्रास आमकां हे करपाक दूर करपाक बरें पडटलें. म्हणजे इंटरनॅशनल योगा डे हो एक दीस जावं जायना, योग हो आमच्या लायफान आसपावन आमी घेवपा जाय अशें तुमचें म्हणणें. दामोदर बाब म्हाका सांगा, सरकारा कडल्यान तुमची कितें, सरकारा म्हणजे तुमी इंटरनॅशनल डे सरकारा बरोबर सेलिब्रेट केला, पूण तुमचे कडल्यान तुमची सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा की तुमी तांचे कडल्यान कितें मागूं सोदता? हांव एकूच म्हणटा, हें आतां आमी सरकार आमचे ते मेडिसिनाचेर पयशे मोडटात पळय आसा पळय, तशेंच तेच बरोबर योगाचेर थोडे पयशे मोडपाक जाय, जे करून आमचे प्रत्येक जाग्याचेर म्हणजे प्रत्येक जे आमचे डिस्पेन्सरीज आसा सगळ्या कडेन एक ते योगा सेंटर्स ओपन करपाक तेंच्यांनी. आनी लोकांक हे आमचे मेडिकल मेडिसिन्स, एलोपॅथीक मेडिसीन दिवचे बदलीक हे फिजिकल थेरपी दिवन म्हणजे आमचे योगाचेर शिकून नॉलेज दिवन तांकां तो रोग मुक्त करपाक ट्राय करपाक जाय, जे करून फुडें आमकां कसलो दुयेंस येवचोच ना. आनी आमकां अवेरनेस जाल्ले कारणान आमी ते आपले ऑटोमॅटीक सायडीन स्प्रेड जाता. मागीर कितें जाता, हें म्हटल्यार आमकां आमी म्हणटात एक कडेन गोवोरमेंटान कितें सेंटर ओपन केलो जाल्यार ते सेंटर चलता की ना तेंय पळोवंक जाय. कितें आसा आतां एक कोणी थंय सेंटर येता, सेंटर येयले सेंटरान ते आमकां ताका सॅलरी दिवपाक परवडना. सो जेन्ना ते कोण लोकां येतात तेन्ना आमकां मातशी तांकां बेजीक स्टायफंड, गरीब भुरगीं आसा ते येतात म्हणून तांकां एक 500 रुपया किंवा कितेंय तांकां नॉमिनल कितें दिवन शिकोवपाक कोण येतात तांकां दिवन तेंच्यांनी तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, जे करून तेंचे फुडें तेंच्यांनी आतां आमच्या योगाचें आनी कितें तरी नांव करतले आनी आमकां देशभरांत आमचो नांव वयर काडटले. सरकारान हें मनार घेवचें अशें आमकांय दिसता. एक आतां आमचो कार्यक्रमाचो वेळ सोंपत आयला म्हणून तुमकां हांव एक मागणी करता की लोकां कडल्यान तुमचे कितें अपेक्षा आसा, तुमी लोकांक एक कितें संदेश दिवंक सोदता आयच्या दिसा? आतां इंटरनॅशनल योगा डे आसा आमचे, ते इंटरनॅशनल योगा डे हें आमकां फक्त पेपरा परती ना दवरून आपले दैनंदीन जिवनान जे आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. घरान जेन्ना टायम मेळटा त्या टायमाचेर तुमी योगा करपाक जाय. आनी योगान जर तुमी क्युअर जाल्यार लोकांक सांगपाक जाय आमी योगान क्युअर जालेलो. मात एकूच लक्षात दवरात, स्वता जावन करनाकात, कोण तरी प्रॉपर गायड मेळटाले, प्रॉपर कोच मेळटाले तेजे फुड्यान वचान प्रॉपर शिकान घेयात. आनी जर तांकां थंयसर जर कोणी भुरगे शिकतात, तांकां योगा शिकतात, तांकां कितें हेल्प जाय, एग्जाम्पल भुरग्यांक कॉस्ट्युम्स जाय, मॅट्स जाय आसा, गरीब भुरगे आसता थोडे, तांकां तेंच्यांनी मातशें ते भुरग्यांक स्पॉन्सरशीप अशी कितें ट्राय करपाक जाय, जे करून जे गरीब भुरगे आहा पळय तेय वयर सरतले आनी कितें तरी नांव कमोवन तुमचे मान टायट जातली हे कारणान. तुमी म्हणिल्लें तशें की एक योगा सेंटरार येवन म्हणजे योगा शिकून एखाद्या मनशाचें जर कितें बरें जालां जाल्यार ताचो प्रसारूय लोकांनी करचो, ताचे बद्दल तुमी कितें सांगू शकता? एक म्हत्वाचो इम्पॉर्टंट हें आसा कित्याक आतां आमी खंयी वयतात, एक कोणी स्वामी येयलो, स्वामी ते 10 लोकां येयले, 10 लोकांतले 2 मनशांक 8 मनशांक कांयच फायदो जायना. 2 मनशांनी तेजेर विश्वास आस्था दवरले कारणान तो मनीस बरो जाता. मागीर 2 मनशां आहा पळय सगळे जगभरान वचून तेजे प्रसार करून तेंच्यांनी तेजें नांव वयर काडटात आनी तेका लोकां सगळे धांवन येतात. आतां योगान कितें आसा, 10 मनशां येयले जाल्यार 8 मनशांक बरें जाता, 2 मनशांक फायदो जायना. मागीर 2 मनशां फायदो जायना पळय तो प्रचार करता आनी हे 8 मनशां आहा पळय दोगी बसलेले आसतात, सांगनात आपण योगान येवन रोग बरो जालो म्हणटा. 2 मनशां आहा पळय जेंचे बरें जावंक ना पळय ते सगळ्या जगार सांगतात हे योगान फायदो काय ना, स्वता तुमी खबर ना, सारकी प्रॉपर योगा करनात
आनी थंय लोकांक सांगतात तुमी योगा करून फायदो काय ना, योगा बरें न्हू. आतां एकूच सांगता, योगाचेर पॉयंट करनाकात. तुमी शिकोवपी गुरू आहा पळय तेजेर पयलीं पॉयंट आउट करा, तेजेर लक्ष दवरा. फक्त डिग्री घेवन येवन तो शिकयलो म्हण जायना. एक्सपिरियन्स इम्पॉर्टंट आसा, लक्षात दवरात. डिग्री कितल्यान आसा, आतां एम.कॉम केले, एम.ए. केल्ले भरपूर आसा. एम.ए. केल्ले योगान, एम.ए. इन योगा. कितें आसा, खंयचे डिग्रीन बी.ए. करतात आनी मागीर 2 वर्साचे एम.ए. कोर्स करतात योगाचे, आनी तेंच्यांनी म्हणटात आपण एक्सपर्ट, एम.ए. इन योगा म्हणटात. मागीर तांकां प्रॅक्टिकल नॉलेज आसना. सो मातशी तेंचे कडसून प्रॅक्टिकल अनुभव पळयात तेंचे, कशी कोणाक तेणें कितें केल्लें, क्युअर केल्लें आसा, कितें आसा, हें सगळें पळोवन तुमी आतां प्रॉपर गुरू पळोवन योगा शिकात आनी स्वता रोग बरे जायत, रोगमुक्त जायत आनी लोकांकूय रोगमुक्त करात. दामोदर बाबान जशें सांगलें तशें की तुमकां कितें तरी हेल्प जाला आतां योगांतल्यान जाल्यार तुमी लोकांक हेल्प करा, लोकांक सांगा. नॅगेटिविटी स्प्रेड करूं नाकात, पॉझिटिविटी स्प्रेड करा. की एका गोश्टीन आमकां हो दोतोर बाबा बरो म्हणून आमी सगळ्यांक जशें सांगतात तशें ह्या सेंटरान वचून म्हाका फायदो जालो, नाल्यार हो मनीस जो शिकयता तो, नाल्यार योगानूच म्हाका फायदो जालो, अशें तुमी लोकांक सांगपाचो प्रयत्न करात. म्हणजे चडांत चड लोकांक आपल्या स्वताच्या जिवनान योग आस्पावन घेवपाक तुमी मदत करात, अशेंच दामोदर बाब हांचें सांगणें आसा. दामोदर बाब, तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले म्हणून तुमचे हांव उपकार मागता. तुमी वेळ काडून आयले ताज्या खातीर. दामोदर बाब, तुमी नोकरेक खंय तरी वतात आनी वयल्यान हे सेंटर चलयतात आनी इतल्या लोकां खातीर तुमी एक प्रेरणा कशी, तुमी मुद्दम वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयले त्या बद्दल हांव तुमचे उपकार मागता. तुमी अशाच खाशेल्या कार्यक्रमा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.